हॅलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आणि योकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 हो प्रोग्राम जो आमचो आसा न्ही तो टोटली डेडिकेटेड टू यूथ आणि यूथ जे आसा थंय आमी नक्की आसा आता आमी क्वेश्चन आन्सर विचारतात तातूर तर आमकां टॅलंट दिश्टी पडटात पूण त्याच्या व्यतिरिक्त आनी जायते असे क्षेत्र आसा जातूर यूथ आपले टॅलंट दाखयता कल्चरल म्हणू नाका किंवा स्पोर्ट्स म्हणू नाका असे जायते फिल्ड्स आसा तातूर यूथ आपलो टॅलंट दाखयता आणि त्या खातीरूच एका इव्हेंटान आमी पार्टनर जाल्ले इव्हेंट आशिल्लो युवा रंग 2017 श्री सरस्वती हायर सेकंडरी फोंड्या हांचे एक्स स्टुडंट असोसिएशन आसा तांच्यांनी हो इव्हेंट घडोवन हाडिल्लो आणि ताका आमी पब्लिसिटी पार्टनर आशिल्ले युवापंथी सो ह्या इव्हेंटाक हांव स्वता थंय गेल्लो आणि असे जायते टॅलंट हांवें पळयले जे फुडें जावन स्टार जावपाक शकता येस टोटली सल्यूट ते सगळ्या भुरग्यां खातीर जांच्यांनी टॅलंट सादर केलो अँड असे कांय आनीक इव्हेंट आसा तातूर आमी पार्टनर्स जाल्ले आसा ऑलरेडी ताजे बद्दल सांगता पूण आयच्या ह्या एपिसोडान तुमकां युवा रंग 2017 कांय खिणचित्र कांय ग्लिम्सीस पळोवपाक मेळटले सरस्वती हायर सेकंडरी एक्स स्टुडंट्स असोसिएशन जे एल्युमनी आसा सरस्वती हायर सेकंडरीचे त्यांनी डिसायड केले की आम्ही हायर सेकंडरी खातीर कितें कंट्रिब्यूट करपाक शकता हायर सेकंडरीच्या नांवा खातीर कितें कंट्रिब्यूट करपाक शकता सो अशें चिंतून आमी एक इव्हेंट ऑर्गनायज केलो युवा रंग 2016 सो ह्या इव्हेंटाचे ग्लिम्सीस तर तुमकां पळोवपाक मेळटलेच पूण आनी एक गोंयान इव्हेंट जावपाचो आसा खूप फामाद असो इव्हेंट उर्बा 2017 तुम्ही नक्की ऐकला आसतले जायते क्लब जायते संस्था ह्या इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जाता आणि ह्या इव्हेंटान जर तुका पार्टिसिपेट जावपाक जाय जाल्यार 4 डिसेंबर ही लास्ट तारीख आसा तुका रेजिस्टर करपा खातीर 9 आणि 10 तारखेक हो इव्हेंट कुंकळेच्या ग्राउंडार जावपाचो आसा शांतादुर्गा विजेते कला मंडळ हांच्यांनी आयोजीत केल्लो उर्बा 2017 हाजेर आमी आसतलेच म्हणजे थंय आमची टीम युवापंथी विथ सचिन टीम आसतली काय गेम्स आमी खेळटले पूण आनी एक गजाल आसा जी तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय उर्बा हांच्यांनी एक कॉन्टेस्ट दवरलेलो आसा सेल्फी विथ उर्बा तुमच्या खंयचे जे सेल्फी काडटा तातूंत उर्बा हे नाव किंवा उर्बा हे आसपाकूच जाय आणि ते ताजी डिटेल्स जर तुमकां जाय जाल्यार उर्बाची पेज फेसबुकाचेर आसा ताजेर विजीट करात आणि डिटेल्स तुम्ही जाणून घेवात 4 डिसेंबर तुमचो क्लब तुमची सोसायटी रेजिस्टर करपा खातीर लास्ट डेट आसा सो तुम्ही प्लीज रेजिस्टर करा बेगीतल्या बेगीन आणि येस एन्जॉय करात आयच्या एपिसोडान तुमकां युवा रंग 2017 चे कांय ग्लिम्सीस पळोवपाक मेळटले एक प्रँक तुमकां पळोवपाक मेळटलो पूण स्टार्टिंग विथ दी QA राउंड क्वेश्चन आन्सर राउंड हांव गेलो गव्हर्नमेंट होम सायन्स कॉलेज हांगासर आणि येस खूप मजा आयली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अजून पर्यंत विजीट केलेले हांवें कितें आशिल्ले क्वेश्चन आन्सर्स जस्ट चेक इट आउट युवापंथी सीझन 3 आणि आम्ही सध्या आसा गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स ह्या कॉलेजीन आणि खूप मजा मस्ती नक्की जावपाची आसा कारण हांगासर जायते स्टुडंट्स आसा आणि तांच्या वांगडा आमी आतां सध्या उलोवपाचें आसा सम क्वेश्चन एंड सम आन्सर्स विल आस्क देम व्हॉट्स योर नेम सुजल आय विल स्टार्ट फ्रॉम यू ओके ओनली वन रूल डू नॉट हेल्प युअर फ्रेंड तुम्ही प्रॉम्प्ट करप ना एकामेकाक व्हडल्यान आन्सर दिवप ना आन्सर येता जाल्यार आजवर कर आय कम दे विथ माय मायक ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन नॅशनल सॉंग ऑफ इंडिया वंदे मातरम Okay. Who is the governor of Goa? You know the national song of India? Song Vande Mataram. Sing it. I can just tell you the words. Vande Mataram, Subalam, Suchalam, Malayaj Sheetalam, Sashashamala Mataram. National song of India? Vande Mataram. No. Yeah, Vande Mataram. 2 lines. Janayata Shishala, Vande Mataram, Janayata Shishala. 1 minute. Malayata Shishala, Sasha Shamala Mataram. Vande Mataram. National song of India? I don't know. National song of India? Vande Mataram. 2 lines. I don't know. Vande Mataram. No, I don't know. Vande Mataram. National song. Vande Mataram. 2 lines. कोणी बरयला गो ते नॅशनल सॉंग Vande Mataram. What Vande Mataram? 2 lines. No? Okay.
यू आर द सिंगर इन क्लास. नाही. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्. थँक्यू व्हेरी मच. खंय रावता गो तूं? टोंका विच कॉन्स्टिट्युएन्सी? पेन्सीम बरें. हू रोट दिस सॉंग? जवाहरलाल नेहरू. ओके. नॅशनल सॉंग ऑफ इंडिया. जनगण नॅशनल एंथम खंयचें तें? तेंच चाललें तें. नॅशनल सॉंग? जनगणमन. नॅशनल एंथम? नॅशनल सॉन्ग वंदे मातरम. नॅशनल एंथम जनगणमन. वंदे मातरम. वंदे मातरम. गव्हर्नर ऑफ गोवा? सॉरी. I'm not from Goa, so I don't know anything. You are from? Maharashtra. Maharashtra. CM of Maharashtra? I don't know. Okay, who is the governor of Goa? Governor of Goa? No. Mrudula Sinha. Governor of Goa? मृदुला सिन्हा. No idea. Governor of Goa. Right now, IFFI चालू आसा गोंयांत. What is the full form of IFFI? International Film Festival of India. International Film Festival of India. International Film Festival. Yes, International Film Festival of India. International Film Festival of India. International Film Festival of India. What is the full form of IFFI? International Film Festival of India. That you know. I'm not into movies. I just read it today morning. International Film Festival of India. What is the full form of IFFI? Who is the Information and Broadcasting Minister of India? I don't know. No idea. Information Broadcast Minister of India. I have no clue. No idea. I'm asking the question. Wait. Seriously, no idea. Who is the Information Broadcast Minister of India? They look like scattered. Information Broadcast Minister of India. Don't know. Wait. Don't know. Sorry. I don't know. Simple answer. Manohar Parrikar. Very good. Yes. Don't know. Information Broadcast Minister of India. Information Broadcast Minister of India. Don't know. Any guesses? Don't. श्रीदेवी? कोणी सांगलं तो? श्रीदेवी is Information Broadcast No. from where? Okay, Sridevi. Information Broadcast Minister of India.
I don't know. What's your name? Anushka. Anishka. From? Divar. Diwar. Which constituency? Kumaja. Wow. खूप बरंच होतं. Okay. Who is the MLA? Pandurang Madkekar. Who is the Information Broadcast Minister of India? I don't know. Information Broadcast Minister of India. Any guesses? Information. Irani. Smriti Irani. आफ्टर दिस क्वेश्चन आन्सर राउंड लेट्स मूव टू प्रँक. पूण ताचे पयलीं परत एक फावट तुमकां याद करून दिता उर्बा 2017 जे जावपाचे आसा 9 आनी 10 तारखेक युवापंथी पब्लिसिटी पार्टनर आसा आनी आमची टीम थंयसर आसतली काय गेम्स खेळपा खातीर. सो नक्की येयात उर्बा 2017 9 आनी 10 तारखेक कुंकळ्याच्या ग्राउंडाचेर. पूण सध्या पळोवया आमी प्रँक जो भरपूर सिंपल आसा पूण तुमी एन्जॉय करतले. एक्सक्यूज मी, आर्ट एंड कल्चर बिल्डिंग खंय आसा? सारकें सांग न्ही, एटिट्यूड कित्याक आय थिंक आनी एटिट्यूड दाखोवना का न्ही? एटिट्यूड तरी दाखोवना का न्ही? सिंपल तरी एटिट्यूड दाखयता ती मातशें तरी सांगू ना म्हणून सांग न्ही. ओके 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 हॅलो 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 लिसन लिसन लिसन. ओके माय नेम इज सचिन, आय एम फ्रॉम प्रुडंट एंड आमी एक प्रँक करताले जस्ट आनी म्हाजो कॅमेरामॅन तुका त्याच्यान पळय. सॉरी फॉर दॅट. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस कहाँ पे है यहाँ पे? टेम्पो हाउस की तरह टेम्पो किधर दिखाता है? इधर होगा शायद, इधर किसी को पूछेंगे. एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है इतना? मतलब आप एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, बोलो ना. सॉरी मेरे को पता नहीं. एटीट्यूड इधर है उधर है करके एटीट्यूड मत दिखाना. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस खंय आसा हांगा? डेम्पो हाउस खंय आसा? मार्केटान पडलं. मार्केटान आसा? मार्केटान सांगिना जाल्यार सांगिना म्हणून एटीट्यूड कित्याक दाखयता? मार्केटान बीन अशें करून सांगिना म्हणून सांग मरे. ना मार्केटान पडलं दिसता म्हटलं. तू एटीट्यूड दाखव नाका मरे. बेस्ट बाय ॲक्च्युली दाखवूंक ना. मार्केटान अशें कितें तर ते आमी विचारता मरे तुका बरे भशेन. दाखयला बाय तुका मार्केटान पडला म्हणून. मार्केटान पडला आसतलें म्हणून. पडलं आसतलें म्हणजे कितें तर. सॉरी. Come. Okay, thing is that we were just shooting a prank and my cameraman is watching you from there. So, sorry for that. Excuse me, the Dempo house खंय आसा हांगा? Any idea? Okay, the art and culture. Attitude कित्याक दाखयता त्या सायडीक बीन म्हणून? Attitude दाखोवना, सांगपाचें ना सांगू ना न्ही. नो बट अशें तर ते एडीक म्हणून ते एटीट्यूड तरी दाखोवना का न्ही? सारकें सांगल्यार जाता न्ही आमकां बाबा ते एडीक चल म्हणून. बट एटीट्यूड तरी दाखोवना का न्ही? एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाऊस खंय आसा खबर आसा? शोईंग मी हांगासून सारकें सांग न्ही, एटीट्यूड कित्याक दाखयता अशें आनी तशें म्हणून? तरी एटीट्यूडूच दाखयता. सुशेगाद सांग न्ही म्हाका, कळटा न्ही. ना सांगू नाका म्हणून सांग, सांगू नाका म्हणून सांग, सांगिना म्हणून सांग न्ही. एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाऊस खंय आसा? डेम्पो हाऊस आल्तीन आसा? एक गोवा स्टेट डेम्पो हाऊस डेम्पो हाऊस ये खंय आसा खबर आसा? आर्ट एंड कल्चर बिल्डिंग. हांव सारकें उलयता, एटीट्यूड कित्याक दाखयता हांकां विचार म्हणून? सांगपाचें ना आसूं न्ही. यहाँ पे डेम्पो हाउस कहाँ पे है? हाँ, वो एटीट्यूड क्यों दिखा रही है उस तरफ करके? मुझे बोलो ना, आप नहीं है तो नहीं, बोलना है तो नहीं बोलो ना. इधर रास्ता है ना. नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है इधर रास्ता करके? इधर इस तरफ. नहीं इधर से क्यों दिखाया तू अभी? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी क्यों दिखाया तू? बोल ना, एटीट्यूड क्यों दिखा रहा तेरे तू? एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाऊस खंय आसा? सारकें सांग न्ही म्हाका, एटीट्यूड कित्याक दाखयता? हे न्हू म्हणजे तू सारकें सांगल्यार कोता येता आहलें न्ही. सॉरी आतां कितें सांगपाचें ना म्हणून सांग मरे. ए सेजा घर कहाँ पे है? हाँ, पाटो आगे जा रही है. ठीक से बोलो, एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है ये करके? तुम बताए नहीं तो पता नहीं बोलना. एटीट्यूड लेकिन क्यों दिखा रहा है तू?
सॉरी क्यों, अभी एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप? एटीट्यूड क्या बोला मेरे को? एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए ना। अब ये करके क्या, ये बोला सामने। ये करके क्या, सीधे से दिखा ना। एक्सक्यूज मी, डेम्पो हाउस कैसा? डेम्पो हाउस मार्केट सारखे सांग न्ही, एटीट्यूड मार्केट म्हणून जरा सारखे सांग न्ही. सो एटीट्यूड दाखवून सांगतात, इट्स नॉट राईट न्ही. एटीट्यूड सारखे सांगूत, आय एम आस्किंग यू पोलाइटली ना, वेर इज द वे. Excuse me. Sorry. My name is Sachin and I'm from Prudent Media. My cameraman is watching you. Excuse me. डेम्पो हाउस कैसा खबर है सर? डेम्पो हाउस सेजा घर का डेम्पो, सेजा घर डेम्पो टावर को सारखे सांग मेरा, एटीट्यूड कित्याक दाखता वो करून ना वो डेम्पो टावर तरी एटीट्यूड हांव तुका बरें सारकें विचारता न्ही, एटीट्यूड कित्याक दाखयता तूं आतां? एटीट्यूड आणि कंट्रोल पूण एटीट्यूड कित्याक दाखयलो तुवें आतां? बस स्टँड खंय सांग, कोणता बस पणजी बस स्टैंड. एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? एटीट्यूड क्या बोला? मैं ऐसे करके क्या बोलना चाहिए ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कुछ. मैं फोन से बात कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ तो एटीट्यूड बोल रहा है आप. नाही, ऐसे क्या आप ये साइड में है कैसे बोल रहा हूँ मैं. सारखे सांगपा शकता न्ही तू म्हाका जायल्या. तू विचारलाय माझी मिस्टेक म्हाका. अरे पण अशें सांगता राव, कोणाचे उलयता तरी तुला सांगता हांव तुका. एटीट्यूड एटीट्यूड न्हू तुका, तू तुवें विचारला म्हणून हांवें सांगलें तुका, तुजे बरेपणा सांगता हांव तुका. एटीट्यूड दाखोवपाक जायना न्ही रे. एटीट्यूड दाखव. ओके आम्ही टीव्ही चॅनल एक्सप्रेशन. एक्सक्यूज मी, बस स्टँड पणजे बस स्टँड खंय आसा? एटीट्यूड दाखोवनाका न्ही, कितें एटीट्यूड दाखयता? मग तू एटीट्यूड बोटा दाखयता, बरें दिसना न्ही. हांव तुका बरे भशेन विचारलें खंय आसा काय म्हणून, तुमी स्ट्रेट. पूण म्हाका सारकें सांगल्यार कोता येतासलें न्ही. एटीट्यूड कित्याक, पूण एटीट्यूड कित्याक दाखयताले? तू अशें करून दाखयता एटीट्यूड म्हाका? सॉरी कित्याक? ओके लिसन. ओके हॅलो माय नेम इज सचिन, आय एम फ्रॉम प्रुडंट मीडिया. आम्ही एक प्रँक शूट करतालो, माझा कॅमेरामॅन तुमकां. एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम गोवा? बस स्टँड पणजे बस स्टँड खंय आसा? एटीट्यूड कित्याक दाखयता तसो करून? विचारला न्ही, सारकें विचारला, मातशें सांगा न्ही. असो करून एटीट्यूड तुमकां एटीट्यूड दाखोवनाका न्ही तुमी. कितें एटीट्यूड? तू विचारलें म्हणून इतलो एटीट्यूड दाखयता? लायक असो करून हात दाखयतात ते. पण तुम्ही एटीट्यूड दाखोवंक ना तो असो हात करून, लायक असो करून हात दाखोवन, म्हणजे चल असो चल करून सांगपा जायना न्ही. एटीट्यूड दाखयता, सांगपाचें ना म्हणून सांगा न्ही आमकां तशें कितें. डजंट लूक गुड ना. यू सेड लायक दिस वे पयलीं सांगलें न्ही. आय एम जस्ट आस्किंग यू सम क्वेश्चन्स. Not Goan and not like this. Goan has a good hospitality. Like treat बरे करता न्ही. You are like this way करून. It's not good. Yeah, but like सारकें सांगता ते बाबा असो चला म्हणून, like this way. बरें जालें न्ही. Okay, listen. My name is Sachin. I'm from Prudent Media. My cameraman is there watching you. हो प्रँक तुम्ही नक्की एन्जॉय केला आसतलो. पूण येस, फुडल्या विकाक आनीक काय बरे प्रँक्स, बऱ्यो गेम्स तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. पूण त्यान पयलीं ह्या विकाक एक इव्हेंट जाल्लो फाटल्या दिसांनी, युवा रंग 2017. येस, श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी फोंडे हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो. हांचे एक्स स्टुडंट असोसिएशन आसा, तांच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो हो इव्हेंट आमी थंय पाविल्ले. एंड कांय ग्लिम्सीस तुमच्या खातीर ह्या इव्हेंटाच्यो इन युवापंथी सीझन 3. आमचो हेतू कितें ह्या भितरलो म्हणजे इतलोच आसा की हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक खूब कमी प्लॅटफॉर्म मेळटा टू परफॉर्म इन सच कायंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन्स. कॉलेजीच्या भुरग्यांक खूब कॉम्पिटिशन्स आसतात आनी जी जाता ती सुद्दां कॉलेज आनी हायर सेकंडरी मिक्स आसता. सो थंय त्या हायर सेकंडरीक एक्सपोजर मेळप खूब कमी आसता. सो आय फील की हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक जो टॅलंट आसा आनी जी एक्सायटमेंट आसा आनी जी उमेद आसा ती कॉलेजीच्या भुरग्यांक आसना. आनी ती उमेद आनी तेंची उर्बा तेंची वाडोवपाचें काम आमचें आसता.
अँड दॅट्स इट. आयच्या ह्या प्रोग्रामात तुमच्या खातीर इतलेच आशिल्ले. काय सजेशन्स तुमच्या कडल्यान म्हाका नक्की जाय ज्यो तुम्ही म्हाका सजेस्ट करपाक शकता. आमची पेज आसा ऑन फेसबुक युवापंथी विथ सचिन. हाजेर चल अँड म्हाका तूं इनबॉक्स करपाक शकता थंयसर, ऑर म्हाका तूं डायरेक्ट मेसेज घालपाक शकता, किंवा आमची ईमेल आयडी आसा features@prudentmedia.in. हाजेर म्हाका तूं धाडपाक शकता तुजे सजेशन्स. तुका जर कितें सांगपाक जाय जाल्यार नक्की म्हाका कळयात. अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस शो. अँड परत एक फावट आमी फुडल्या विकाक मेळुया. टील देन टेक केअर. बाय बाय.